फुडें तिका आपलें घर सोडचें पडलें, कित्याक ती जेजूची शीस जाल्ल्यान तिचे भाव तिका मारूंक सोदताले। ती मागीर इंग्लंडाक गेली, थंय तिणें जेजूची बरी खबर परगटली। मेथडिस्ट प्रोटेस्टंट पंगडान ती भितर सरली आनी फुडें 2020 2 वर्सां म्हणजे आतां 3 वर्सां जालीं, फेब्रुवारी म्हयन्यांत इंग्लंडांत ती ह्या संवसाराक अंतरली। ही सगळी तिची जिवीत तिणें टॉर्न वेल ह्या पुस्तकांत बरयलां। हांव कांय घडोवन कांय सांगना, ह्या पुस्तकांत हें पुस्तक संवसारभर फामाद जाल्लें आसा, एक क्लासीक कशें जाल्लें आसा। ही तिच्या जिविताची काणी। अशें कशें घडलें, कित्याक तिणें भावार्थान मागलें देवा लागीं, एकूच म्हाका बरी कर, नाजाल्यार म्हाका व्हर। पूण देवाची मांडावळ आसली, तिणें जियोंक जाय आनी जेजू येता आनी तिका बरी करता। असलो भावार्थ म्हजे लागीं, तुमचे लागीं आनी क्रिस्तांव मनशां लागीं आसा काय? आसा? फकत सगळ्या जिवितांत बरें चलतना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हूण आमी ताळयो मारता। म्हजे राखांत येता, म्हज्या घरांत म्हजो बापूय जोडतलो हार्ट एटॅक जावन मरता, म्हाका एक्सिडेंट जाता, म्हजें काम वता, म्हजी दुवेची सोयरीक जालोली, सगळें ठरयल्लें, सोयरीक मोडटा। आखांत येता तेन्ना हांव प्रेज द लॉर्ड, देवा तुजी खुशी जावं अशें म्हणूंक तयार आसा जाल्यार म्हजो भावार्थ खरो भावार्थ। म्हणटच आज आमी आमचो भावार्थ वाडय आनी खरो भावार्थ आमचे थंय रुजय अशें जेजू लागीं मागुया।